पावसाक लागून सायकल रायड बरी जाली म्हूण सायकलिस्ट सांगतात. 100 किलोमिटर्स करपाक म्हणजे आज सकाळची पयली गरमी आशिल्ली म्हणून आमकां पयलीं दिसतालें कितें त्रास जातलो काय म्हणून, पूण मागीर पावस आयलो आनी आमकां कांय त्रास जावना. इतलो व्यू सामको बरो आशिल्लो थंय आनी आमी रायड एन्जॉय केली सामकी. पयलीं म्हणजे आमकां फास्ट वचपाचें नाशिल्लें, रेस नाशिल्ली ती एन्ड्युरन्स रायड, म्हणून आमी स्ट्रॅटेजी केल्ली अशें स्लो वचपाचें आनी बरो व्यू एन्जॉय करून बरे भशेन कंप्लीट करपाची रायड बेस्ट ऑर्गनायज केल्ली, सो ताका लागून आमकां कांयच त्रास जालो ना. आनी इच एंड एवरी टर्नाचेर आमचे वॉलंटियर्स उबे आशिल्ले, सो खंयच कोण मिसप्लेस जालना. आनी मेन म्हणल्यार क्लायमेट आज टू गूड आशिल्लो आमकां, पावस पडलो आनी ताका लागून रायड आनी बरी जाली. To be a part of this event where 167 participants are there, it was really special. आणि आज वेदरही सामको बेस्ट आशिल्लो. नॉर्मली मदीं गरमी आसता पूण आज वी वर एबल टू कंप्लीट इट व्हेरी नायसली, कम्फर्टेबली. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.